गोय सरकाराचे दीनदयाळ स्वास्थ्य स्किमी सकयल कितलेशेच गोंयकार वेळ प्रसंगाक खासगी हॉस्पिटलांनी उपचाराक वतात। ह्या स्किमी खाला आशिल्ल्या हॉस्पिटलांची 5 म्हयन्यांची बिलां सरकारान फारीक करूंक नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलाचे कपलाक आठयो। DDSSY सकयल 52 हॉस्पिटलांनी लोकांक फुकट उपचार। 36 खासगी, 10 गोंया भायलीं, 5 सरकारी, 1 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। खासगी हॉस्पिटलांची नोव्हेंबर ते मार्च मेरेनची 18 कोटींची बिलां पेंडिंग। हे आदी बिलां चडांत चड 2 म्हयन्यां मेरेन पेंडिंग उरतालीं। एप्रिल म्हयन्याची बिलां हॉस्पिटलां अजून दिवपाची आसात। एप्रिलाची धरल्यार पेंडिंग बिलांचो एकूण आंकडो 22 कोटींक तेंकतलो। सरकारान आरोग्य खातें आनी खासगी हॉस्पिटलांकडेन समन्वय करूंक दोतोर बाळकृष्ण पैक कन्सल्टंट नेमिल्लो, ताचोय सध्या पत्तो ना। खासगी हॉस्पिटलां म्हणटा दोतोर बाळकृष्ण पै कोऑर्डिनेशनाक बरो पडटालो। सध्या तो ऑफिसांतूय नासता, फोनाचेरूय मेळना, सुत्रां सांगतात। सरकार बिलां फारीक करिना, कन्सल्टंट नाशिल्ल्यान पाठपुरावो करपाक मेळना। हरशीं बाळकृष्ण पैक प्रुडंटाच्या संपर्कांत आसतालो। प्रकार कितें काय विचारूंक आमीय ताका गाठपाचो यत्न केलो, ताचो पत्तो ना। इतल्या मोठ्या प्रमाणात बिलां पेंडिंग उरल्यार DDSSY स्किमी खाला सरकाराक सर्व्हिस दिवप कठीण जातलें म्हूण हॉस्पिटलांचे काकू कानार पडटा। इतल्या मजगतीं बिलां पेंडिंग आसा म्हूण दोतोर शेखर साळकारान कबूल केला। ट्रीटमेंट करता दॅट वी आर इन टच विथ द चीफ मिनिस्टर। आयजी आमी तो विशय तांकां सांगला आनी ताणें सांगला की वी विल लुक इनटू द मॅटर एज अर्ली एज पॉसिबल। कितले म्हयन्याचे आहे? लास्ट तक म्हाका दिसता नोव्हेंबर पर्यंत मेळ्ळा। आफ्टर नोव्हेंबर वी आर नॉट रिसीव्ड। ओके, सो इट इज क्वायट अ ह्यूज अमाउंट। ताणें सांगला करता म्हणून पळोवया। मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार बिलां क्लियर जातली म्हूण तो सांगता। डॉक्टरांनी तुमकां DDSSYची कितें 18 कोटी बिल्स पेंडिंग आहा प्रायवेट हॉस्पिटल्स ते बी काडलेलो विषय? DDSSYचो बिल पेंडिंग आसा, ऑलरेडी बिल ताजें प्रोड्यूस करपाक लायला। थोड्या दिसां भितर ताजें बिल पेमेंट जातलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।